ओ शंखचक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरि भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंखचक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरि भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंखचक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरि भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंखचक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरि भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंखचक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरि भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु आदिशेष अनंताविशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेष अनंताविशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगूनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगूनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेष अनंताविशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा
अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाऊ गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 गाऊ गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेष अनंता विशेष अनंता विशेष अनंता 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 स्वागत करूँगा। आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण
सन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाऊ गावा दक्कुनु लोकु यत्ता धावनु 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 गाऊ गावा दक्कुनु लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु हेलो चेक ಯೂತ್ ಆಫ್ GSBಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ जशेची नमस्कार सांगून आयचे कार्यक्रम ನೇರ प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GSB फेसबुक पेज यूट्यूब चॅनलारी मंजेश्वराद कोण पळयता आसाची श्रीमंत अनंतेश्वर देवस्थान मंजेश्वर
हांगाच्या जी एक स्वर्ण पल्लंकी निर्माण जावन ताजे समर्पणे एक कसा की कार्यक्रम ताजे संपूर्ण सीधा प्रसार तुम्ही यूथ ऑफ GS बिरी पळोवच्याक आसाची फुडली वर्स नोव्हेंबरांतू स्वाम्या लागीं एक एपील रिलीज जावन मंजेश्वर देवाक एक स्वर्ण पल्लंकी करका म्हणून लेखेल कसा की ह्या वर्सा नोव्हेंबर संक तारीख आजी आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळान काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्या मंजेश्वर श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थानाक येवचार आसाची ताजे तुम्ही सीधा प्रसार पळयतात तेज्या तरी समर्पणे कार्यक्रम पुरा आरंभ जाता यूथ ऑफ GS बिरमी स्वर्ण पल्लंकीचे तुमकां कंप्लीट डिटेल्स दिला आणि स्वर्ण पल्लंकी अपास मागीर दाखयताना तुमकां ताजे डिटेल्स आमी दिवच्याक आसाची सीधा प्रसारार मस्त जान जॉइन जाल्ल्याची तुमगेले फ्रेंड्स फॅमिलीक पुरा लिंक शेअर करायचे आणि सांगायची यूथ ऑफ GS बेरी ನೇರ प्रसार जातास म्हणून नूतन स्वर्ण पल्लंकी समर्पण तुमकां गोतशिल्वरीची मंजेश्वरा देवाक वाहन मस्त इष्ट म्हणून वाहन प्रिया म्हणटाची तसले एक खुशी संदर्भाची अन्यक एक वाहन मंजेश्वर देवाक समर्पण जातास बंगराचे पल्लंकी भारी चंद अशी तसले एक पल्लंकी तुम्ही पळोवच्याक आसाची पयरे मी आभरण ज्वेलर सोडपाक वचून थंय दोकून तुमकां दाखयलेले कशी आसा कशी केला पल्लंकीची दृश्यावेळी तुम्ही पळय लागीं दोकून पळोवन मस्त जाण खूश पावलीची म्हळ्यार डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन दिला म्हणून सांगून तशीच आजी तुमकां त्या पल्लंकी लागीं दोकून दाखयतना ताजे एक एक्सप्लेनेशन दिवचे प्रयत्न करताची तातूंत नवरत्न आसा डायमंड आसा तशेंच आमगेले स्वाम्यान दिलेले तसले एक विठोब रुक्मायले कॉयन प्रथम जावन दिल्लेले तांणी बंगार त्या कॉयन तशीच रिटेन करून त्या पल्लंकेरी दवरलेलो आसा तशें जावन ताजी पुरा डिटेलिंग आनी एक कडेन भद्र नरसिंह जाल्यार आनी कडेन शेष नागू इवे तुमी पळयताच पल्लंकी वयरी प्रत्येक डिटेलिंग दाखोवचे प्रयत्न आमगेली टीम करूंक आसा आतां मंजेश्वर देवस्थाना एद्राक 18 पेटेचे एक देवस्थान म्हणटाची मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानाक जावन देवस्थाना एद्रा भागार मुख्य द्वार कशें आसा की ते स्वाम्याक एक स्वागत करूंक पेटेचे जन पुरा रक्त आसाचे कोडियालचे वेंकटरमण देवस्थाना देखून मंजेश्वराक स्वामी बायसोरनु ಎತ್ತ म्हणल्यार एक माहिती मेळ्ळेली आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची मंजेश्वर मुख्य द्वारा लागीं पावन थंय देखून तांकां एक स्वागत करून देवस्थानाक येवचे तसले सीधा प्रसार तुमी यूथ ऑफ GS बिरी पळयताची प्रत्येक देवस्थानाचे सीधा प्रसार यूथ ऑफ GS बिरी कर का म्हणल्यार एक आशी आमगेले सगळे थंडाक आसा तुमी घरांतू बसून सीधा प्रसार पळयतना मस्त जाणाक खूश जावचे आमकां येवचे जायनातल्यार आमी सीधा प्रसार पळयलाय म्हणून तसले एक आजी खुशीचे एक विषय कसं म्हळ्यार मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानाक एक स्वर्ण पल्लंकी बंगरा पल्लंकीचे समर्पण जाताच सुमार 7 कोटी बजेटारी कर का म्हणले केले ताजे काही ಸ್ವಲ್ಪ चड जाल्ला म्हणका येताक म्हळ्यार एक काम आरंभ करून जातरी त्या कामाक विंगड रितीचे एडिशन्स आसताचे तशें जावन ते पुरा एक जनान ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ವನು ताका काणीक रुपेरी दिवन हाजी पल्लंकी निर्माण जाल्लेलो आसा ताका हाजे खातीर मस्त जनान एक काणीक दिल्लेलो आसा खाली मंजेश्वर मात्र न्ही पुरा गांवाचे पयरी आमी कोटेश्वर दिनमामा लागीं उलयतना तांणी सांगता आशिल्ली कोण की फॉरिना दोकूनय तांकां काणीक पेटून दिल्लेलो आसा म्हूण म्हळ्यार देवा नमगतल्यांनी खंय आसल्यार हांगा सुका म्हणना खंय आसल्यार तांणी तांगेले एक किंचित काणिके म्हणटाचे म्हगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ काणीक पुणी ताका सुका म्हळ्यार एक तांकां आश आसता पेटोवन दिवचे कार्य करताचे जावन हाजे एक विशय तुमकां सांगता म्हणून तशेंच देवस्थाना देखून एक बोर्ड घाललांतू तुमी प्रथम जावन पळोवन अशा पुरो 1 ग्रामाक 6500 6500 रुपीसारी तांणी आरंभ केला म्हळ्यार मेकिंग चार्ज तशेंच बंगरा चार्ज म्हणून ಒಟ್ಟು करून 1 ग्रामाक 6500 म्हणून दवरलेले
आता तुम्ही सीधा प्रसारारी स्वाम्या येवन पाविल आसाची हाजे सीधा प्रसार मंजेश्वर आनंदेश्वर ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ ಪಳೈತ ಆಸಚ್ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಕ ಸ್ವಾಗತ ಅತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರ ಭಾಗದಕ್ಕೊಂದು ಜತ್ತ ಅಸ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ तुम्ही पळयत आसाची आजी दनपारा पूजितय यूथ ऑफ जीएस बेरी सीधा प्रसार असता प्रत्येक सभा कार्यक्रम हे असता स्वामीला आशीर्वचन हे असता तशीच हे पल्लंकी समर्पण जावचे एक संदर्भ तुम्ही आता पळोवचाक आसाच पुरा एक तुम्ही आजी पळयताची हे संदर्भेरी आमगेले सगळे टिमाचे एफर्ट करून सक्सेस जावचे म्हळ्यार तुम्ही हे तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्स दूर गांवां आशिल्ल्यांक पुरा जाणां सांगताना हे एक लाईव्ह टेलिकास्ट यूथ ऑफ जीएस बेरी पळयाची म्हणटा तांणी पळोवन मस्त जनाक पावच तसलें काम करताच एक कार्यक्रम मस्त जनान पळयल्यार तांकां एक भारी खूश जाता आनंद जाता जावन हाजे सीधा प्रसार यूथ ऑफ जीएस बी फेसबुक पेज आनी यूट्यूब चॅनलार तुम्ही पळयत आसाची आता तुमकां ಕೆಲವೇक डिटेल्स मागीर दिता वता मस्त जाणां लागीं उल्लोच प्रयत्न ह्या संदर्भार आमी करताच म्हळ्यार सीधा प्रसारा समयार मस्त जाणां आमकां मेळटाच हांगा हें पल्लंकी कितले टायम लागले असल पुरो मस्त विशय तांगे लागीं उलयतना आमकां नेर जावन विशय मेळटा तशेंच आतां ಚಂದೇಕ ಸ್ವಾಗತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಾದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಗ ಜತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಜಾನು हाजी पूरा सीधा प्रसार यूथ ऑफ जीएस बेर तुम्ही पळयता आसचे सकाळदकूनच आरंभ केलेले सीधा प्रसार प्रत्येक हांगा जावचे कार्यक्रम समर्पण आशा पुरो सभा कार्यक्रम आशा पुरो तशेंच कोण एक काणीक दिला की तांकां एक प्रसाद दिवचे कार्यक्रम हांगा आसा म्हूण काडलेलो आसा ताजे एक नेर प्रसार तुम्ही पळयताची हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा ಹಲೋ ಹಲೋ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ
सुभद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवे मंजुळ क्षेत्र निवासा यूथ ऑफ जी एस बेरी सीधा प्रसार तुम्ही पळयता आसाची आता मेगलोटो कोटेश्वर दिनेश मामा आसाची दिनेश मामा मस्त तुम्ही एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिला भारी चंद जल्ला एक पल्लंकी म्हणून मस्त कडेन दुखून रेस्पॉन्स ऑलरेडी आयला आज एक समर्पण जाता आसा भारी एक खुशी विषय वाहन प्रिया म्हणटाची मंजेश्वर देवाक आज एक अनेक वाहन आहेत म्हणटा त्या देवाकय मस्त आनंद जाताल म्हणून आम्ही पूर्ण जणांना लेखताचे आम्ही कसं सांगताची मनात कितली खुशी आसा समाज बांधव सर्वांक नमस्कार एक उल्लेख ಇದು ಭಾಗ್ಯ ವಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಿ ದೇವಾಕ ಸಂಪೂर्ण स्वर्णमयದಲ್ಲಿ एक वाहन प्रथम ನಾವು ह्या वर्ष जाणलें तें दैव संकल्प शिवाय आमी कसलें करूं ना आमी जालें की मना लेखन हें दत्तालें इतलें वगी दत्तालें म्हणून बट देवान लेखल्यार कसलें दत्ता म्हणलें एक उदाहरण हे कार्यक्रम आमी लेखिल्ल्याकिंत शिगरारी लेखिल्ल्या पशी चंदार संपूर्ण आमगेले गुरुवर्य श्रीमंत सैमंती स्वामी मार्गदर्शनार हें केल्लें आसा आनी आभरणाच्यांनी तें चंद करून आमकां क्लप्त समयाचारी कोण दिल्लें आसा
देवा त्यांनी चंद्रायरदाला आज देवा समर्पण असतं नरसिंह देवाला की श्री भद्र नरसिंह की गुरुवाराला मागची की देवाने संतोषमय एक मनाने हे स्वीकार करका समाजाक संपूर्ण रीतीने अनुग्रह करका म्हणून देवाला प्रार्थना करता. आणि किंवा कशें म्हळ्यार आमगेले समाज कशें म्हळ्यार खंयचें एक काम आमी घेतल्यार ताका सपोर्ट खंडीत आसा म्हणून म्हळ्यार तितले एक वर्स भितर तुमी फुडले नोव्हेंबर भितर समर्पणय जाता कसं सांग. सम उरलेले रे हे कार्यक्रम म्हळ्यार काम आमी हाताक घेतलें जुलय नंतर सप्टेंबर 1 आमी आभरणाचें ऑर्डर दिलेलें. एक जनाल सपोर्ट म्हळ्यार एक आमकां इमॅजिन करूं साधना. इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड म्हणटात. स्वामीन केन्ना सांगचेच त्या देवस्थानात त्या गांवांत जाल्यार मंजेश्वर देव सगळं समाजाक म्हण तें आमी हांवें मिगेल दोळ्यान पळयलां. कसं म्हळ्यार गांवचे व्हॉलंटियर्स वोट मेळ्ळो तांणी भारी चांग काम केलां. 3 दिवस अविरत म्हळ्यार एक रेस्ट नाशी तांणी एक सहाय करून तें एक सहाय म्हणून तांगेलें तें एक हें तें कसलें एक सेवे तांणी कोर न्हू तें भारी चंदार आमगेलें शोभायात्रा जाल्लें. आनी जनान एक रेस्पॉन्स पळयतना इट इज आउट ऑफ इमॅजिनेशन. आमी स्वप्न समेत लागना इतले हें जाता म्हणून केलो गांवांत एक राबून समेत देवाल प्रसाद घेतला. तशी ते जनाल भक्ती की एक विश्वास की देवा वयर इट आमकां एक अनइमॅजिनेबल ते एक तांणी केलें सहकार हांव जन्म विसरूं ना. धन्यवाद दिनमाम. थँक्यू. सी ए जगन्नाथ कामत असाचे एक कसं म्हळ्यार आमगेले पुरा देवस्थान पळयतना पुरा इम्प्रुवमेंट जाता म्हणून हें एक समाजाचे व्हडले एक खुश पावचीत असल विषय. पुरा देवस्थानात कसं नाही पण कसं नाही व्हड जीर्णोद्धार की असल काम की जाता. तुम्ही एक GSB ऑल टेम्पल असोसिएशनाचे अध्यक्ष जावन कितली खुश आसा कितली तृप्ती आसा मनाक. आता तुम्ही पळयताची आता मंजेश्वर म्हळ्यार 8 पेंटे देव. आता सांगचे जाल्यार आता मंजेश्वर पेंट्याच्यान भांगराचे पलंकी करता म्हणटाना आमगेले वीर व्यंकटेशाक दिसल्या मंजेश्वर 8 पेंटे देव करता आसतना म्हाका एक जाव कमळाले विशय मनान देवन पयर आमगेले आडलिता मंडळी माथ्यार बैसून आता भांगरा लालकी करचे म्हणजे मंजेश्वरच्या भांगरा लालकी ऑलरेडी आसा आमगेला भांगरा पलंकी आसा एकल्याला एक आसा आनी एकल्याला सो दोन्ही देवाक दोन्ही जाव कमळाले एक मनस्थिती येवन तुम्ही पयर आमगेले मंगळसभा जाताना आमगेले दयानंद पे मोहम्मद सांगिल्लें आसा भांगरा लालकीक एटलिस्ट एक 15-16 कोटी रुपया जाव का ते सगळे समर्पण मेगेलें हांव करता म्हणल्यार ताणें आमकां विश्वास दिलेलो आसा. आता त्या मात्र न्ही सोमेल चातुर्मास टायमार केन्ना देखून रुपया लालकी येयली तशीच अनेकांची देवस्थानां देखून येयले. आमगेले मुडबिदरेन तूं लालकी जाता आसा म्हळ्यार प्रत्येक गांव देव उद्धार करता आसा. देवाक आतां आमगेले आदलिता मुक्तेसरान सांगलां म्हणके देवाल मनान तयल्यार आमी कसलें ना आमी खाली निमित्त मात्र देवाल मनान तूं तेंगेले ते पेंट बर जाव का पेंटे जना बर जाल्यार देव ऑटोमॅटिकली तेंगेले करून करून घेता. मस्त देवस्थान आमगेले आमचे गेले देवस्थानाचे मस्त जीर्णोद्धार जाला. 4 वर्स देखून पळयता आसा 2008 देखून प्रारंभ जाला तांणी प्रत्येक देवस्थान हर एक देवस्थान भारी जीर्णोद्धार जाता आसा. आतां एक जायन अशी आशिल्ली आतां बंटवाळांनी 1-2-3 देवस्थान आसाची चंद रितीन आमगेले समाज स्पंदन करता आसा. जनाक देव दूड दिता आनी तेंगेला देव घेता. कित्याक म्हळ्यार देवान जनां लागीं तांगेलें समर्पण घेवचें आमकां देवाक दिवचें योग्य जेवका. स्वाम्यान आमगेले सुदीन तीर स्वाम्यान सांगिल्लें देव कोणाला घेवका की तागेले घेत रे आनी तांकां दिवन घेत रे म्हणून. आमगेले परमपूज्य काशीमठाधिपती संयमीन तीर स्वाम्यान सांगिल्लें आसा देव केन्नाय रण देंवन घेना तांकां दिवन तो घेता कोट्टू पडत कडलो म्हणून. तशी देवान पळय आज आमगेले हे 14 किलो भांगर म्हळ्यार आमगेले आडलिता मंडळीच्यान सुरेख लेखिल्लें 7 की 8 किलो भांगर जाता म्हणून आमकां कळना तें कितलें जाता म्हणून. आज देवान प्रत्येक लागीं दिवन प्रत्येक लागीं 1 पावन घे 2 पावन घे समर्पण करून ताणें घेतिल्लें आसा. 10 जनां तूं पडल्यार 10 जनां म्हणून जेवका ते एकला हांव एकल्यान करता म्हळ्यार देव घेना. इथं म्हळ्यार ताका 10 जनां मेळ्ळ्यार मात्र देवा संतोश जावचें. प्रत्येक 1 ग्राम घे 2 ग्राम घे ताका कितली शक्ती आसा ते ताका देवन देव घेता. भारी संतोष जाता आसा. ऑल टेम्पल असोसिएशन अध्यक्ष जावन म्हाका दिसता प्रत्येक गांव चांग जाता आसा. देव प्रत्येक गांवतल्यांक चांग करून तांगे लागीं तांगेले सेव करून घेता आसा. हे एक आमकां GSB समाजाक तांकां चांग विशय म्हणून हांव लेखून सर्व जनांक मस्त जन आयिल्ले आसा आज समर्पण करूंक देवा हे एक म्हळ्यार एक जिवनांत मेळचें भाग्य असल एक व्हड भाग्य. पांय मुखारसून कशें जाता म्हळ्यार आमगेले चेडू तांगेले चेडू पळयताचे मेगेले हांव न्हू ते भांगरा आतां एक 200 वर्स की 300 वर्स शाश्वत न्हू तेन्ना जे पळयताचे चेडू पळयताचे पुढे मेगेले आज्जो आनी तांणी पुरो हे अंत भाग बसला म्हळ्यार ते एक बारीक संतोशा विशय जाता. खंडीत देव आनीक आमकां पुरो जन समाजाचे चांग करून गुरुले देवाले आशिर्वाद घेवता असले भाग्य आमकां दिवं म्हणून सांगून मेगेले 2 उतरां
धन्यवाद जगन्नाथ, धन्यवाद. आम्ही लोटू देवस्थानाचे आचरमाम असायचे. आचरमाम आज एक समर्पण जेवचे कार्यक्रम पूर जनाके खुशी या संदर्भे कसं सांगता येईल? मारारिनुत पादाब्जो मंजुळा लयगो विभु माबो समाश्रितांगोसो भासते नरहरिसदा. आता सांगला मंगेची आमगेले गांवाक एक अभूतपूर्व क्षणी कसन म्हळ्यार स्वर्ण पलंकी निर्माण जाल्या. जाल्यार ताका आमी हलोविदा नांवान गोविंद घालना पळयताची अभिषेक प्रिया म्हणून. आतां ताका एक ॲड जालें कसं म्हळ्यार वाहन प्रिया. हें कशी वाहन प्रिया ॲड जाल्या म्हळ्यार देवाक तो ताका जावक जाल्यार तशें करून घेता. रुक्का पलंकी आशिल्ली ताका रुपया पलंक जावका म्हणून दिसली. रुपया पलंकी तर रुक्का लालकी जावका म्हणून दिसली. रुक्का लालकी समज जावन ताणें रुपया पलंकी मंटप करून घेतलो. एक मंटप असो एक रुपया लालकी आसा. तशीच भांगराची लालकी करून घेतली, भांगरा पलंकी करून घेतली. असल एक ताणें अभूतपूर्व ताणें तागेली एक सेवा जनमुखांतर घेवन घेतले. आनी हे पयचे दिसाक हे सगळेच कार्यक्रम 8 रुपयांक आमी उरका जाल्यार सादारण म्हणटा आतां हांव जाल्यार 8 रुपयांक वच्चें न्ही समकट. सगळेच ताणें आमगेल्या देवान आमगेल्या चेडूं जायत आमगे सगळे गांवच्याक ताणें 8 रुपयांक हे 3 दीस भितर ताणें 8 रुपयांक आमकां दाखोवन हाडलें. असल एक देवाल एक महिम कशी म्हळ्यार ह्या देवानाची आतां हें खंयचें करता जाल्यार स्वामेल मेन आशिर्वाद अंत कांय संशय ना. आमी हांगा देवाक कसं नांव काण आपयलां रे लास्ट येवची कसं म्हळ्यार स्वामी देवा म्हाका तूं रक्षण करी म्हणून म्हणटना आमी हें देवाक कशें पळोवचें म्हळ्यार स्वामेल मुखांतर आमी देवा पळयता आसात. तस्स लेख आजी शुभ नक्षत्र शुभ घडी स्वामेल आतां बाजारपण गेलेलो आसा. आतां मुखावेल दिल्लेलो तर स्वामेल मुहूर्तार देवा बैसून घेवन ताका प्रकारार प्रदक्षिण जाता. हे सर्व भक्त महाजन यूथ ऑफ JSP मुखांतर कितलींय जाणां आतां लाईव्ह पळोवन आसताची तांणी थंय राबून प्रार्थना केलेले कडेन हे देवान तांगेले इश्टार्थ सिद्धी करून दिवका. तशीच स्वामेल आशिर्वाद न्हय आसा तेव्हा हे यूथ ऑफ JSP मुखांतर जणांन आयकलेले कडेन देवान परमात्मान तांगेले इश्टार्थ सिद्धी करून दिवका म्हणून सांगून म्हगेलें 2 उत्तर राबून हांव क्षमापण करता. नमस्कार. धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद. आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा. सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नाग सन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण नाग सन्निधी
दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर शशीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाऊ गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 गाऊ गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा
इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावा दक्कूनु लोकु यत्ता धावनु 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 गावू गावा दक्कूनु लोकु यत्ता तीर्थ स्नान धन्य दत्ता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 आदिशेषा आदिशेषा
अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाऊ गावा दक्कुनु लोक यत्ता धावनु 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 गाऊ गावा दक्कुनु लोक यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता
नमो स्वामी चन्द्रमौळेश नमो श्रीगन्धलेपित ईशा हेममणि परिभूषा स्वामी फणीश नमो स्वामी श्रीशेषमूर्ति नमो ॐ अनन्तेश नमो स्वामी चन्द्रमौळेश नमो श्रीगन्धलेपित ईशा हेममणि परिभूषा स्वामी फणीश नमो स्वामी श्रीशेषमूर्ति नमो ज्वालादीप प्रदीप्ता सद्भक्ति भागवता स्वामी सद्भक्ति भागवता मञ्जुळनाद सम्प्रीता मञ्जुळनाद सम्प्रीता पाहि फणीश नमो ॐ सद्गुरु मञ्जेश नमो हवन होम पारायण कोलियुव सुरवरने स्वामी बोलियुव सुरवरने चित्त शुद्धियोळु ओलिवा चित्त शुद्धियोळु ओलिवा श्री अनन्तेश्वरने नमिपि जगद्वन्द्यने क्षीरकनकाभिषेकಕ್ಕೆ ನಲಿಯುವ ಗುರುವರನೇ स्वामी नलियुव गुरुवरने परशुराम संस्थापित परशुराम संस्थापित सारस्वत पूजा ॐ स्वामी फणीश नमो विमल निर्मल खदिरा बाण गंगा सरसी स्वामी बाण गंगा सरसी तीर्थाभिषेकव ಮಾಡುವೆ तीर्थाभिषेकव ಮಾಡುವೆ सलहु फणीश्वरने ॐ श्री अनन्तेश्वरने ॐ अनन्तेश नमो स्वामी चन्द्रमौळेश नमो श्रीगन्धलेपित ईशा हेममणि परिभूषा स्वामी फणीश नमो स्वामी श्रीशेषमूर्ति नमो ಏನು ಲೀಲೆಯಯ್ಯ ನಿನದು ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ ಏನು ಲೀಲೆಯಯ್ಯ ನಿನದು ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆಟ ಆಡುವೆ ಸಾವ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆಟ ಆಡುವೆ ಏನು ಲೀಲೆಯಯ್ಯ ನಿನದು ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ
सहनशील श्रीहरिय आप्ता गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिय आप्ता गुरु तोರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर
सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा पर्जन्यमित्रादया सश्रीका सुरपुंग
Jaya
विराजमान लक्ष्मी नरसिंह आदिशेष गोविंद।
परमात्मा लक्ष्मी नरसिंह तुगेली सर्वै आमगेल समाज में प्रीतीन श्रद्धेन प्रार्थना करूं येतात कसं की आमगेल सौभाग्यान आमगेल समाजाक हे देवस्थान आमगेल हातांत प्राप्ती जालें कसले क्षेत्रांत आमकां समाजाक एक मेळ्ळें म्हणल्यार व्हड एक सौभाग्य हे देवळान एक विशेष वैभव जे आमकां तुगेल दयेक आमी पात्र जे आमकां म्हूण हांगाचे सर्वय समाज बांधवाक एक इच्छा आशिल्ली कसं की तुगेले क्षेत्राक अत्यंत ह्या क्षेत्रांत येवन प्रार्थना केल्यार सर्वय सिद्धी जाता मात्र न्हय आमगेले खंयचे रुपार आशिल्ले दोश आसा जाल्यार ते सर्वय निवृत्ती जाता आमकां पावन करता आमगेले मनोभिष्ट सर्वय सिद्धी करता तसले क्षेत्रांत एक विशेष वैभव जे आमकां जसं की एक भंगरा पडले की जे आमकां एक मनांत इच्छा आशिल्ली एक व्हड एक इच्छा एक वित्त समयार विशेष जावन सर्वय आमगेले समाज बांधवांनी तांगेल कसलकीची शक्ती मिरवून तुगेली ही सेवा केलेली आसा श्रद्धा भक्तीपूर्वक केलेली आसा ही सेवा तुवें प्रितीन स्विकार करून सगळे आमगेले समाजाक विशेष बरेपण कोरता मात्र न्हय हे मंजेश्वर पेंटेक विशेष तुवें बरेपण करून दिमकां तांगेल करान जाल्यार मस्तशीच सेवा करची तशी भाग्य पेंटेच्या करान अनुग्रह करून सर्व विशयांतूय आमकां आमी मनांत इच्छा केल्यान सर्वय प्राप्ती करून अनुग्रह करून दिमकां आमी तुका प्रार्थना करता कृष्णा रघुवीर भंडार
ಮಂಜುಳಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ. इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही. इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही. आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन. आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन. नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण. नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण. आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा. अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव. अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव. गावू गावा दक्कूनु लोक यत्ता धावनु धावनु धावनु. गावू गावा दक्कूनु लोक यत्ता धावनु धावनु धावनु. भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन. भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन. मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता. देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह. आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा. आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा. सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया. आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता अनंता अनंता.
आदिशेषा अनंताभिषेष मंजुल क्षेत्र निवासा मंजुल क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंताभिषेष मंजुल क्षेत्र निवासा मंजुल क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही आदि कालान नंबून आईले 18 पेंटेचे जन आदि काळान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधी दर्शन विनायका सन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंताभिषेष मंजुल क्षेत्र निवासा मंजुल क्षेत्र निवासा अति सुंदर देवालय आणि सोमेले क्षमापण मगुनु मकान अनुकूल आसा जाल्यार सोम्यानी एक अनुग्रह केले तांगेले अनुमती घेवन सभा कार्यक्रम प्रारंभ करता सर्वप्रथम प्रार्थने वैदिकाने प्रार्थना करता म्हणून विनंती करता सर्वांना उठून टाकता वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो
अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सह नो भुवनतो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वांनी अनुकूल करून बैसू का. आता स्वागत करताची योगेश कामत. प्रथम जावन आमगेले सगळे समाजाचेच देव जावन आशिल्ले श्री भद्रनरसिंहाक श्रीमद अनंतेश्वराक तशीच शेषरूपी जावन आशिल्ले सुब्रह्मण्याक नमस्कार करून आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव जावन आशिल्ले व्यास रघुपती नरसिंहाके नमस्कार करून तशीच आमगेले काशी मठाचे गुरुपरंपरेचे पुरा यतिवर्यांक उडगास करून तातूं विशेष जावन मंजेश्वरांतूचे वृंदावस्थान जावन आशिल्ले श्रीमद विबुधेंद्र तीर्थ स्वाम्याके श्रीमद वसुंधेंद्र तीर्थ स्वाम्याके नमस्कार करून तशीच विशेष जावन भुवनेंद्र तीर्थ स्वाम्याक आनी हरिद्वारांतू वृंदावनस्थ जावन आशिल्ले आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले उडगास करून आज हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले समीमेंद्र तीर्थ स्वाम्याक आमगेले पेंटे तर्फेनय आडಳಿತ मंडळी तर्फेनय तांगेले चरणाक साष्टांग नमस्कार करून हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता. तशीच आज हांगा येयिल्ले आमगेले आमंत्रण स्वीकार करून येयिल्ले वैदिक वृंदाक आमगेले मलगडे तशीच महाजनाकय पुराजनाकय स्वागत करून हांव रबयता. उलयलां कसले चुकेस जाल्यार स्वाम्यार क्षमापण करूं. आता गुरुवर यांका पादपूज जाता वैदिकान मुखार येवंक विनंती करता. अमन पहिला हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्ता गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्ता हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु तोरुव दारियली हरि दर्शन खचिता
ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಯೋಗೀಶ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗುರು ಶಕ್ತ ಯೋಗೀಂದ್ರ रागताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा तुम सर्वांक ಗೊತ್ತಿಲ್ವರಿ अयोध्येंतू प्रभू रामचंद्राक भव्यದಲ್ಲಿ मंदिर जातास आमगेल गुरुवर्यानं एक निर्धार घेतला की आमगेल समाजादकून 108 kg रुपये तशी 108 पवन भंगार दिवका म्हणून एक संकल्प केलेलो त्या संकल्पाक आमगेले किरुकाणी कितें न्हू मंजेश्वर पेंटादकून 1 kg रुपयांनी 1 पवन भंगार समर्पण करका त्या स्वाम्यान स्वीकार करका म्हणून हांव विनंती करून घेता. श्रीमद अनंतेश्वराक तशींची भद्र नरसिंहाक तशींची संस्थान आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह देवाक वंदन करून विशेष जावन संस्थानाचे सर्व वृंदावनस्थ गुरुवर्यांना चरणा वंदन करून विशेष मंजेश्वरांत विराजमान विभुदंती स्वाम्याले
तशी वसुदेंती स्वामीले वृंदावन नमस्कार करून आमकां प्रार्थस्मरणीय सुदिंती स्वामीले वृंदावनाक वंदन करून हांगा विराजमान काशी मठाधीश श्रीमद संयमिंती स्वामीले चरणा वंदन करून प्रास्ताविक जावन दोन उतरलोचक स्वामीला अनुमती घेता. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ವಯ್ಯ म्हणटात. आमगेलो अनंतेश्वर नरसिंहदेव वाहनप्रिय म्हणटात. सर्व नमुना वाहन आसा. एक भंगरा पल्लक एक ना आशिल्ली. आमी एक 5 वर्स मागशी चार्ज घेतना एक स्वप्नांत येयलें न्ही की भंगरा पल्लक जातली म्हणून. कसं की एक संदर्भ आयलो. आमी अष्टमंगळा प्रश्न पळयलो तेन्ना भंगरा गरुड कोरका म्हणून येयल्लें. हांव स्वामीले संपूर्ण क्षम मागता. की कसं असो एक दैवीच म्हणलेली होडी देवाला इच्छिना अशी एक तण चलन करना म्हणटना देवानी आमगेले स्वर्ण पल्लक करून घेतली. पल्लकी करतना मस्त नमुनेचे आयडिया मस्त जनांनी मस्त नमुनेचे आलोचन दिली. मागीर आमी गुरुवर्याले मार्गदर्शन घेवन तें कशी जावका की तशीं केलां. आमगेले प्रयत्न शतप्रयत्न जाला. कसलेय चडून जालें जातल्यार उलयतना जावं एका आमगेलें कार्यप्रवर्तींत कसलेय चडून जातल्यार देवानी तशी विराजमान गुरुवर्यांनी क्षम करता म्हणून आपास मागून घेता. ह्या वेळार एक सुरेश भटमान उडगस काणदल खंडीत जूग जाता. कसलें म्हळ्यार हक्क स्फूर्ती दिली तांनीच हांगा बसून पंचमी दिवस षष्टी वेळार कमतीन हें एक जावकाचीच आमगेले जावं भंगरा पल्लकी एक ना आमकां अशी तशी म्हणून एक उत्तर उलोवन आमी तें प्रारंभ केलेलें. आमी तें कमिटी मिटींग घेवन निर्धार घेवन तें प्रोसीड जातना हांव कमिटी मेंबर्स जाले एक सांगिल्लें आमी म्हळ्यार नवी कमिटी करची अवसर न्ही. म्हळ्यार 8 पेंटाचे 8 जन आसाचे आमी कावन्सिला 5 जन 23 जन आसाचे ते आमी होराट करून करता आनी आपास कमिटी करून घेवन आमी वटूची म्हळ्यार तशें न्ही विंगडा बाद दिवच नाका आमी करया. म्हाका एक धैर्य कसं म्हळ्यार स्वाम्यान केन्ना सांगचें आशिल्लें तें गांवांत देव म्हळ्यार मंगळूर वेंकटरमण मंगळूर कुच्ची वेंकटरमण म्हळ्यार कुच्चीक जाल्यार मंजेश्वर देव सगळे समाजाक म्हणून. तशी म्हाका एक धैर्य कसं म्हळ्यार हे कार्यक्रम जाता म्हणून आमी खंयच कलेक्शन गेले कडेन कोणाक वताय खर न्ही. कोणी लिमगेल्यार कितलो दिवकारा म्हण लिमगेल्यार तुमकां मना येयलें दियाचें तुमी देवा दिवचें तुमगेले दुड्ड तुमी देवा दिवचें आमी व्हरचें मात्र येयली न्ही. तशी सांगून आमी कलेक्शन केलां. एकलेले पूण आमी वताय कर न्हू एक तूं चड दिवं का अशी तशी म्हणून कोणालेय वताय कर न्ही कोणाक एक आमी हें कर न्ही फोर्स कर न्ही. जाल्यार एक जनाल एक सहकार एक तांगेले वयर देवा वयर भक्ती एक भावना हे कालार पळोवचें मेळ्ळें. विशेश जावन आमी शोभायात्रा गेले कडेन 3 दिवस एक अशी उलयतना म्हणलें आज थंय आमी 8 पेंटा पुरा कडेन वचचें न्ही म्हणून वैदीक आचार म्हणलें. तांणी म्हणले नंतर अशी आलोचना केल्ली बसून आमी मिटिंगान डिसायड केलें 8 पेंट्या वचच्या कितलें कश्ट जाल्यार व्हडना कसलें म्हळ्यार ह्यो 8 पेंटे देव त्या एक देवस्थाना पूण वच्च्यो गांव म्हणून आमी प्रत्येक देवस्थाना व्हरून हाडका देवाक पल्लकीक म्हणून एक निर्धार घेवन आमी तें स्वाम्याल अनुवाद घेवन आमी भायर सरलीं. एक 3 दिवस कार्यक्रम इतलो चंद जालो की जेन्ना एक भक्ती भावना आमकां इमॅजीन करूंक जायना. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ एक घर आशिल्ले कडेन जन भायर राबून एकले राबून देवाक एक समर्पण करून प्रसाद घेतला. म्हणटना एक ते कार्यक्रम इतलो चंद जाला इवन मंजेश्वर वॉलंटियर्स हांव ते विसरूं ना. तांणी 3 दिवस डे एंड नायट म्हणून तें काम केलां. ताका कसो जावका तें वेवस्था करून तांणी चंदार करून दिलां. तशी हे कार्यक्रम चंदार जालो आनी हांव तवळी सांगलें आमी करतना कसो न्ही चुकामुकी जावन अशें बरो देवानी अपास क्षेम मागता देवान की स्वामीन आमकां क्षेम करून संपूर्ण एक अनुग्रह करता म्हणून हांव देवालय स्वामीला तशें मागता.
आनी हे कार्यक्रमांत मस्त जनां सहकार दिला तातूंत आभरणाचे महेश मामदावा सुभाष मामदावा तशी विनय माम तो एक 40-50 डेज त्या रुमांतून न्हिदून आशिल्लो तशी काम केलां ताणें ताका सवकी नाशिल्लें जाल्यारय तागेलें बैसून घेवन ताणें काम केलां मात्र तांगेली टीम प्रत्येकली आमी कसलेंय चेडून जाल्यार सांगल्यार कुडलें तें सम करून तांणी चांग रितीर केल्लें आसा तशी रुक्का पाल्याक पोवन दिल्लो आमगे रथशिल्पी ताका कोटेश्वरचो ताका जालें की आमी एक वंदन धन्यवाद सांगताची तशी जी मस्त लोकांनी आमकां सहकार केल्लें आसा मस्त लोकांनी आमकां भाग घेतिल्लें आसा इवन कलेक्शन वतना 8 पेंट्याच्यान मस्त जनांनी मस्त कश्ट काडून एक काम केलें आसा तांकां सर्वांक हांव एक अभिनंदन करता तशींच हें कसलेंय पुण्य फल आसा तें सगळें समाजा मेळका गुरुवाऱ्यान आमकां एक चांग एक आशिर्वाद करता म्हणून श्रीचरण आलीम म्हणून हांव म्हजे 2 उतर संपूर्ण करता. प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेल स्वाम्यान स्मरण करून हांगा सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. अत्यंत एक पुण्य क्षेत्र म्हणून सांगता अत्यंत प्राचीन म्हूण मात्र नाही हे आमकां आमगेल हातांत प्राप्ती जाल्ल्याने चिरतावत देवस्थान सगळें कशी आमगेल समाजान आमी केल्लें आमगेल मालगड्यान केल्लें हें आमकां प्राप्ती जाल्लें तो इतिहास पुराणांतूची विख्यात आस स्थल पुराणाच्या पुराणी खंयच्यानूच स्कंद पुराणांत आसच्या पुरो विख्यात जावन आशिल्लें कारण कितें उतले आमकां मेळ्ळें ना फूड आमगेलें ना हांगाचे खसकीत आनी कुलदेव हांगा रामेश्वरा माबाचे आनी बडमम्मानी भरद्वाज गोत्रेचे मध्य तांणी गेनेमच्यान हांगा राबून मागीर चमकलेनी तांणी रामेश्वर मा भायर सर येयलें मागीर आमगेलें ताजे फुडेंच आसा कशी आसा कण्व तीर्थ म्हूण हांगा आसा कण्व ऋषीन तपस केलो जागो मध्वाचार्यान जाल्यार थंय स्नान केल्या म्हणून उल्लेख आसा मात्र न्हय द्वंद्व मोठ जाल्यार ते कण्व तीर्थांतूच थंय आसूच मध्वाचार्यांनी तागेले 16 अध्यायान सुमध्व विजयायत की मध्वाचार्यान स्नान केल्या समुद्र स्नान कण्व तीर्थांतू ते वेळेर आमकां माध्वांक एक संप्रदाय आसा खंयचेय एक तीर्थक्षेत्र तीर्थ स्नान केल्यार देवदर्शन कोरका खंय केलो आमी तीर्थक्षेत्र हांव स्नान केलें कुडलें देवा दर्शन कोरका हांगा आसपास विंगड खंयचेय एक देवस्थान ना मध्वाचार्यान मागीर हांगा येवन महादेवा दर्शन केलें यथार्थ सांगिल्यार मध्वाचार्यांनी हाका कोणाक रुद्रा पांय बोडका जाल्यार नगत्य ना कारण इथें तो मुख्य प्राणो भावी ब्रह्मो ताज्या भशेन वेरीवल स्थान मध्वाचार्यान आमकां हनुमंत मंगल्यार देव जाल्यार आमकां नेक्स्ट स्थान आमी म्हणटा ती जीवोत्तम हरी सर्वोत्तम वायू जीवोत्तम देव परमात्मा मागीर आमकां नेक्स्ट कोण म्हणल्यार लक्ष्मी ती देव हे न्हय परमात्मा बायल ती काय देवाक अभिनाभाव संबंध मागीर आमकां नेक्स्ट स्थान म्हणल्यार जीवोत्तम वायू
गुरु जलरी तोच प्रथम गुरु म्हणल्यार तोच ताण दय केल्यार मात्र आमकां देवान अनुग्रह प्राप्ती जाता प्रथम गुरु तो जिवां भितर श्रेष्ठ तो ताणें मागीर तर रुद्रमचे ताजे नंतरच गरुड शेष रुद्रेभ्यो नमः देव मागीर चतुर्मुख ब्रह्म वायू मागीर सरस्वती आनी भारती मागीर तर महादेव येता आमगेल तत्व तशी आमगे तारतम्य तत्व आमी खंयचेंय करता जाल्यार आमगेलो सिद्धांत सोडून आमी करूं ना तंतुय सिनियर म्हणल्यार गरुड शेष रुद्र एक स्थान जाल्यार तंतू सिनियर म्हूण आसना न्हय तंतू गरुड खंय मागीर कोण शेष मागीर रुद्र भावी शेषु खंय आतंच रुद्र म्हूण आमगेलो सिद्धांत सांगता कशी भावी चतुर्मुख आसके तशी रुद्र मुखार शेष जावन येता तशी रुद्र रुजम द्रावयती रुद्र रुजम आमगेन बोरा रोग दूर करचो आनी करतस ऋणद्धीत रुद्र रडता कसं रडता शुरवेक चतुर्मुखान सृष्टी केल्या नंतर पुरा जाणांनी हसून घेसिनी फस्ट रडलो कोण म्हळ्यार महादेव खंय ऋणद्धीत रुद्र भागवतांत येता भागवत म्हणून आसा पुराण आसा ऋणधी रडलो खंय कसल्याक रडलो खंय तो म्हाका नाम घाली तेन्ना तो रुद्र ताका आणे वेरी वेल्यान सकलच्या पांय पडचे सुवे ना जाल्यार हांगा येयलो खंय हांगा येवन आमकां खंयचें जाल्यार महादेवाल भितर कोण आसूचे सर्वे नरसिंहान हांगा येयलो आनी पांय पडलो ते मात्र लिंगच्या बरोती रामेश्वरमांतू आण रामानस रुद्रलिंग प्रतिष्ठापन करनिवे कसल्याक कशी गीतेंत कृष्ण सांगता यद्यत आचरती श्रेष्ठ आचार कशी की करता ते बल्लने पळयता ती ताका नासच्या पुरो रामाक जाल्यार मुक्कावेल पिळयेनी मिकाल तागेले आमी सगळ अशें तांणी पांय पड कांदो ताका ते खत्तिरी ताणें कोर कान आनी कारण आसा देवान महादेवाक इत्याक प्रतिश्ठ केलेली ताका विघ्न रामानी काय ना कैसल्या केलेली म्हळ्यार व्हड ब्रह्महत्या पाप केलो गे महादेव गळ पिळगाळा तागेले ताका वच्चे न्ही ते वेळार एक आसा खेळपा आमी सेतू बंधन पळयल्यार मला सांको पळयल्यार आसा आतां कॉन्क्रीट सांको न्हय सांको पळयल्यार आमी केल्यान ब्रह्महत्या पाप वत खंय तावळे हांव एक सेतू बंधन केल्या ते केदना यो महादेव ते सेतू बंधना बोलून वचून तागेले ब्रह्महत्या पाप नाश करो सांगचे खातीर खंय केलें वादिराज सांगतास तांगेले व्याख्यानांत सांगेल ओर्तू की ताणें मुखा कोरका म्हूण ना जाल्यार महादेवाक आमी पांय पडूका ते खातीर मुख्य हाणें मध्वाचार्यान हांगा दर्शन केल्या तशी एक उल्लेख अशें न्ही एक देवस्थान ही आमगेल्या हातान प्राप्ती जालें न्ही मागीर हांगा विशेश जावन मोठ स्थापन केलो राघवेंद्र स्वाम्यांनी ह्या देवळा जाल्यार उद्धार केलेलो प्रधान जावन राघवेंद्र स्वाम्यांनी
रुद्राजलरी तशी महादेवाक त्यांनी असू का मागीर विशेष जावन विभुदेन स्वाम्यान कितले उड घास काळारी विभुदेन स्वाम्याक हे देवळाक विशेष महत्वान दिलें हे देवस्थान सर्व प्रकाराचे रे ऐश्वर्या वेलें कीर्तिमुख करून दिलें अट्रपेटेजान करून दिलें विभुदेन स्वाम्यान कित्या आज हो वसंत मंडप आज हांगा जलरी कसले एक निर्धार जावंका जाले हांगा जामका वसंताक कितें लोकांक कळटा की ना की आमकां कळना कारणस हे देवस्थान विठ्ठल रायान कोळ्ळा मारलें विठ्ठल रायान कोळ्ळा मारचे आनी आते जाल्यार मयूर वाहन हांगा ना आते जाल्यार तांगेल ते अंतू भितर आसा विठ्ठल आते तांगेल गोडाऊन अंतू आसा कोळ्ळा मारून पुरागे गेलो मात्र नाही अत्यंत निज प्रवृत्ती केल्या वैदिकाक देवस्थानाक गर्भगृहांतू मारला तितूले नीच प्रवृत्ती त्या रायान केली तर सूर्यन स्वामी आसा ती जनपदान पुरा हेच वेळेर तर कोच्चीन जाल्यार शक्तंदमुरानान कोळ्ळा मारलें एकड तेकड जमच्या पुरो मागीर हांगाचे देव हांगा दुखून मागीर हांगा वचून बेसलो कारकळाक आयज जाल्यार कारकळा वचून बेसला आमी सांगून ज्येश्ठां 5 दिवस उल्सवस थंय कारकळान ज्येष्ठ शुद्ध 5 दिवस कसल की ते प्रश्न परिहार प्रश्न वेळेर येयले ना हांगेल खंयची एक सेवे ना 4 दिसांक सेवे कशें ना देवान कसर की काडून घेतले देव एक दिवस मात्र कोणेय शाश्वत सेवे कसरे ना आसिना ते सेवा मागीर हांगाच्या घरान करयलेली कारकळाक पेरचे पेरी सांगेल तत्व की हांगा कळ्ळें मारलें पुरागे गेल्यो रायो कसं नाही ना त्यावेळी मागीर पुरा सूर्यन स्वाम्याक सांगिल्लें सूर्यन स्वाम्यांनी हे देवस्थाना खातीर जी तांकां चिकी सौख्य नाशिल्लें हे देवस्थान उद्धार जे आमकां एक श्रेष्ठ आशिल्लें देवस्थान आमकां प्राप्ती जालें सूर्यन स्वाम्यांनी विभुदेन स्वाम्याक म्हळ्यार राम भट्ट म्हूण कोच्चीचे तंत्रिय फॅमिलीचे तांकां दीक्ष दिवन हांगा पेटोवन दिलेलें आनी विभुदेन स्वाम्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लेंट केली ईस्ट इंडिया कंपनी काशीमठ एक बारीक प्रीती आशिल्ली भुवनेन स्वाम्याल कालावर घेन वर्धेन स्वाम्याक आसा येयला वायसरॉय येयला कोच्ची हांगा गव्हर्नर खंय तुगेले बालकेश्वरा ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लेंट केले इत्या राया स्वाम्यान सांगल्यार आयकताले ईस्ट इंडिया कंपनी कारण ते म्हळ्यार ते वेळेर 12,000 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी काशीमठ संस्थानांत रीण दिल्या आतां हे आसा प्रिनॉट आमगेलो आसा ते मागीर ईस्ट इंडिया कंपनीन जड्जा पेटयलो न्याय खंय गेलो कोर्ट म्हणटा तुमकां कोर्टा वचून कोर्ट न्हय हे वसंत मंडपार कोर्ट गेलोलो आमी आतां आज बेसले तुमी सर्वे आसूचे मंडपार हांगा कोर्ट जावन रायाक शिक्षा जाली मागीर विभुदेन स्वाम्यांनी तेच प्रकाराचेर हांगा देवस्थान जीर्णोद्धार केले मस्त प्रकाराचेर पुनः प्रतिष्ठे वेळेर भद्र नरसिंह महाप्रतिष्ठ केलो आमगेले मठांत वयतानी तेच वेळेर भद्र नरसिंह महाप्रतिष्ठ केलो आनीक
वीर व्यंकटेश मंगळूरांत 8-10 वर्सां पुढे एकडे तेकडे गॅप आसा तशी मठ आंजलेरी ये वीर व्यंकटेशाक जाल्यार मठ आंजलेरी प्रतिश्ठ केल्या स्वाम्यानी मठ ताजेर आसा त्या विग्रहार श्री विबुधेंद्र वीर व्यंकटेश आले आसा भद्र नरसिंह आले आसा सांगीन तत्व स्वाम्यान तुतले कश्ट काण सांगता ते आमकां विश्वास ना आमी पेरी सांगीन हांगा कसं नाही म्हळ्यार देवा आमगेले देवा गेल्यार किरीट नासीन खंय ते किरीट न्ही देवा दवरचे आनी मागीर काडू वचे आनी येणी आमकां दिसना रे तशी इथे आम्हाला आमगेले किरीट देवाल विंगड टायप मागीर फाम्यान जाम दिले नासतना खंयचे एक तात्कालीक जाम मागीर देवा देवा चंद आसा देवा गेले नासू का आसो रे हांगा आसो तशी आता हे जाल्यार कितें घेवची दिवली पुरात काशी मठ भितर आसूची काशी मठ संस्थान म्हण भितर आसूची मागीर उतले जिर्णोद्धार कोर मस्त केले ह्या देवस्थानाक स्वाम्याक मन ना ते कसिन खंय नातिल्ले एक रोध भंग जावं का तशी 30 वर्षां आल्या की जाल्यार हांगा रोध करू 1-2 नाही सुमदीन स्वाम्यानी मस्त काळांगरा बिलाती मस्त चातुर्मास जाला तांगा रायस सांदुकून मेळटा धांगेल प्रभू म्हूण आसा बसरूर तांकां पत्र बरयलें आसा रायस दिलेलो आसा इथे आम्हाला मठ आहा ते गेडी जाग मस्त आसी बसरूरा आमगेल स्वाम्यांक सौख्य ना तुम्ही जाम गाजालन पावत करून दिया ती हे दवळ आनी विशेष जावन मध्ये हे सर्वांगेले जाम नसू का म्हण सांगून स्वाम्यांनीच 18 पेंटेच्या हांकां जबाबदार दिले विबुधेन स्वाम्यानी चंदजांचोल काम कोर्टान हाडटा तें एग्री केलें मेना ताचे फुडें विबुधेन स्वाम्यान करून दिलें तें तशी उतले सुबदीन स्वाम्यान मागीर हें कोर 33 वर्ष जाल्लीं खंय हांगाचे रोद जमशा खंय नातिल हांगा पळया सचक्राचे वरलालगड पुरा चाचारी स्वाम्यान करून दीन विशेष हे देवस्थाना उद्धार केलेलो मागीर बोनेन स्वाम्यान विशेष स्वाम्याल जाल्यार घास काडका जाता हांगा दर्शन राबता मेलेले वेळी सहस्रनामान खंय स्वाम्यान नमस्कार घालूं शूर केलेलो ते वेळेर सहस्रनामा नमस्कार घालूं शूर करचे आनी खंय कितें दर्शने पात्र खंय कितें आशिल्लो धाम न्हयलो न्ही स्वाम्यांनी देहदंड दिवचे म्हाका आपेल्यार हांवें आशिल्ले रोदोत्सव जालो रोदू रपता म्हण जाल्यार रोदोत्सवाक मागीर ना मागीर स्वाम्यांनी मंगळूर पेंटे बापय फॅमिलीक रायस दिलो तुमी हें जाम काजलन कोरकार हांगा आय जाल्यार 18 पेंटे शिरवे प्रसाद जाल्यार फर्स्ट प्रसाद बापय फॅमिलीक वय न्हय तें कोण करून दिलें ना बुनेन स्वाम्यान आमगेल स्वाम्यांनी जाल्यार मस्त पळया हाजी उतले वैभव कशी आसली ही पॅन्ट मागीर आज कशी जाल्ली ताका कारण आमगेले स्वामी खंयचे केल्यार हांगा मुखारी वचन आसिना खंयचे कळारी आड खंयचे कळाली लढाई धरते ना आमी धरक्याल विशेष गुण लढाई करचे कळो तुका तांतू भितरी तांतू खंय कोची म्हणना मंगळूर म्हणना बॉम्बे म्हणना दिल्ली म्हणना खंय म्हणना एक लढाई कर का कळून तुका एक कर कर का त्यावेळी समाधान आणि एक आसा खंयचे कार्यक्रम लढाई करतकी तो कार्यक्रम सक्सेस म्हणला हे आमी आतां उलयताय न्हय अशी हे उलयलें आमकां एक त्रट येयलें नास कळो तुका एक त्रट येयलेलो आसा आमकां आमी आमगेल्या समाजाचे उलोवचे आमी पब्लीक मिटिंगाक उलयना ती प्रायवेटच
आनी आमी त्रट येयले नाजाल्यार बरें न्हय काय बिमच्या वचना ती आमी उरलो म्हणजे उलयतलीच. आमी देवा आनी स्वाम्या मात्र बिमच्या आनी कोणाक बिमना. असो आमी उलो विशया तर गेलेली असो हांगा इतले उद्धार केले स्वाम्यान खंयचे कळ्ळारी मुखार वचना. मागीर स्वाम्यांनी प्रश्न पळोवन विशेष जावन मंजेश्वर पेंटेच्या घरान 18 पेंटेच्यार न्हय उतले सगळें करून दिले आमी बदेन स्वाम्याक. हांगा तांकां उतली प्रीत केल्या तांगेल प्रिती गामू इतिहास तांकां प्रिती आसा देखून हांगा मुक्त जालेले ते. तांगेचेर पेंटेच्या कोप आशिल्लो ते कोप तांणी काडलो. तें तो दोश आमकां कळ्ळा कसो म्हणून आमकां कळटा तो वत्तकी ना की आमकां कळ्ळा तो तितून सुलभ जावन वच्चे दोश न्हय तो. स्वाम्यान जेलेरी चांग मन करून ते हांगाच्या घरान हांगा स्वाम्यान हांगा सुचनच ते वृंदावनाक हवन इत्यादी सर्वय करेन. सर्वय पळयलेले मनीस हांगा आसा ती अर्थ एक 14-15 वर्ष फुडें आमकां 2007 दिसता 7-8 तेंके रयने मागीर हांगा बदलावण जमच्या शूर जालें. जीर्णोद्धार जालो सर्वेय जालें सर्वेय देवान करून घेतलें. हे अर्थ कितून जाल्ले आंगी सर्वे सांगू जायच न्ही. मस्त जालें. तातूंत एक व्हड एक विशय आज जाला कसलो भांगरा पल्लकी शान एक समयारी आज सांगीन दिनान गरुड प्रश्ने परिहार तो परिहारा वरल्या गरुड सांगिल्लो मंगळूरान गरुड जालो तशीच देवा जाल्यार हांगे गरुड मुळखियेन जालो देवान वाहन म्हळ्यार गरुड. गरुडा म्हणकी खंयचें ना गरुड वाहनाय नमः. तिरुपतीन तुमी पळयता ती तिरुपतीन कशी म्हळ्यार देवान गरुडा बेसना म्हळ्यार व्हड तिरुपती 10 दिवस ब्रह्मोत्सव जाता. हांगा तिरुपती चुलोन जाना खंय काय गोत ना कळून तुका. हांगा वेंकटरमणान खंयची एक बडमाम येयलो की तो बडमामान वेंकटेश महात्म्य पारायण करता म्हण जाल्यार वेंकटेश महात्म्यांक पारायण करूं ना भार वच बीन खंय देवा आमले की ना आमगेले केल्यान हांगाची मालगड स्वाम्यान वेंकटरमणा प्रतिश्ठा केल्या वेरे सुचांक आमगेले मठ वेंकटरमण आमकां कळ्ळां अशें न्हय ते दर्शने परिहाराक काम म्हणजे आयन ना परिहार कशें करून सोडीन ताच्या फुडें शुरवेक सांगिना रे वेंकटरमणा एक ताणें पुरा हाडलें क्षेत्र एकले हाड कर रे वेंकटरमणा दर्शन कर रे सांगिना शुरवे तिरुपती इत्या आमकां तिरुपती देव फस्ट आमगे मूल क्षेत्र तें आमी खंयच्यो परिहार करता जाल्यार फास्ट करता जाल्यार परिहारो ताका आनी कोणाक न्हय फस्ट आमी वचूं तिरुपती आमगे लिस्ट देव चढतावत वेंकटरमणूच ताजें मूल खंय तें आमी करचें न्ही स्वाम्यान करचें न्ही ते पद्दती तशी वचूं का स्वामी वच्चा जायना ताका कारण कितें हांगा प्रख्यात जावन दर्शन आसा ते वेळेर दर्शनान तूं हांगाचें एक बडमाम बरी पाप ताका तिरुपती देवा वचून पांय पडका म्हूण एक मन्ना आंत येयलें मन्ना आयमचें आनीक तागेलें वच्चा दुड्डू ना वच्चा दुड्डू ना म्हणचे आनीक कसन केलें दर्शन हांवें निमगेन दर्शन हांवें निमगोचें आनीक तुका तिरुपती वचूंक न्हय जायत एक कर तूं देवाक एक प्रदक्षिण काण यो दर्शना प्रदक्षिण काण येयलो पळ रे म्हणगिना
पळय दर वेंकटरमणा पळयलो ताणे तिरुपति वेंकटरमणाची हांगा ताका दर्शन जालें जायत रे वापासन एक प्रदक्षिण काणयो वापासन एक प्रदर्शन काणयलो पळय भद्र नरसिंह पळोवनचे आनी ताका पांय सगळं सुज्जून आसा ती काणी हांगा आसा दर्शन एक काणी आसा ते काणी एक तूं सांगला दर्शना सांगला तिरुपती वचून पांय पडू ना आमी सांगीन खंयचें दर्शन देवा पांय पड का नाका आमी सांगना रे इतिहास धन्या नाका म्हूण सांगता बाय कोरमचे दर्शनान वे न्हय हांगा नागकन्येक दर्शन तें उत्तर ना ताका धन्या पांय पड का कोरचे धन्यान आतां तुमी हांगा मुळकी वचा कशें की धन्या म्हण वेंकटरमणान कोरमचे म्हणटा तेका गण देवान गण ती धन्यान करची पुरा सांगता बाय ना तेन्ना कोण वचचा ना स्वामी म्हण जायत रे मागीर ती सांगची आमी परिहारा वेळेर आमी दर्शना वता ती तेच वेळेर प्रश्न आशिल्लो निमगी ना येताय रे तुमी निमगी ना आमकां कांय तंत्र ना स्वामी आमी येता ती न्ही दर्शना सांगला न्हय निमगी ना आमी इतिहास रे प्रख्यात आसीन दर्शन जेलरी आमी सांगीन वेंकटरमण तोच न्हय वेंकटरमणान विशेष आमकां विशेष वेंकटरमण ताका ना म्हूण सांगून जायना इत्या भुवैकुंठ म्हणटा ती आमी ताका इतिहास पुराणां सांगता ती तशें असेल देवाक आमी पांय पडूं ना म्हणजे कशी रबता हांगा म्हणू अशें न्ही विशयांतर गेले न्हय पांय पडका इच पांय पडका जलस्थानाक पांय पडका इच नरसिंह विंगड न्हय वेंकटरमणूय विंगड न्हय वेदव्यासूय विंगड न्हय रामूय विंगड न्हय कृष्णूय विंगड न्हय महादेव विंगड तो मुख्य प्राण विंगड सांगेल तत्व हांगा तुतलेच प्रख्यात अशें एवळे हांगाय जाल्यार ते तिरुपतींत विशेष सुची ते म्हळ्यार गरुड 5-10 दिवस ब्रह्मोत्सव जाता ब्रह्मोत्सव जाता जाल्यार लक्षोपलक्ष जन सोडना दर्शनेक सगळ ब्लॉक करता न्ही वच्चाक येना आमच्याक येना पंचमीक कसल्याक ते देवाक हाजेर ब्रह्म हाजेर गरुडार बसयल देवाक विशेष जावन ते दर्शन पळोवचें प्रतिपुन्वेक आसा वेंकटरमणान गरुडार बसून गरुड वाहन मला तितून व्हड श्रेष्ठ तेच खातीर व्हड स्वाम्यान जाल्यार हांगा खंय मंगळुरांत तुमी ब्रह्म हें कोरका रे गरुड कोरका रे प्रश्न जाल्यार हांगा घसलकीच मस्त जाणांनी खंयच्या परिहाराक म्हळ्यार मस्त जाणांनी नागुनी दिलेलो आशिल्लो तो भांगराचो आनीक त्या रुपयाक दिले नाशिल्ले दिताय न्हू हांगा परिहार जावन ते अशी पळोवन आसा तुकी आसा भितर तिकी आसा म्हणटा ती आमकां कळना ते वेळेर प्रश्न एक ते काड्यात वे म्हणून वेस्ट वचवे ते काड्यात न्हू तें कोर न्हू देवाक एक वाहन कोरयात देवाक आतां सांगिना देवाक वाहन म्हळ्यार प्रिती तर महा कोण तो गरुडा नरसिंहा गरुडूच देवाल भोगतो देवाल केदनाय आसूचे एक मुख्य प्राणू एक गरुड आमी केदनाय देवा लागीं आसता ती म्हणजे उजव्यान हनुमंत दाव्यान गरुड गरुड तसो बंगरा गरुड तेजे आयली असो व्हरना देवाल इच्छा आसी तशी आज विशेष जाम भंगरा पडले की जाम का सान एक समयारी देवान लेखिल्ले आपली सर्वांनी मेळ देवाक प्रितीन आनी श्रद्धेन इत्या देवान विशेष जाम उत्सवाक भंगरा हें जाम गा म्हूण पडले की शुरवे आशिल्ली मुळकींत मागीर हांगा खंय तुगेले कोचींत कोचीन जाल्यार स्वाम्यानीच मागीर मंगळुरांत मागीर आतां हांगा तशी आज विशेष जावन भंगरा पल्लकी समर्पण केल्या सर्वांनी इतिहा ह्यो देव गेलेलो हांगाच्यो कोण हांगेलो तागेलो न्हय सर्वांक गेले समाजाच्यो 18 न्हय 18 भायर गेलेली आशिल्ली जाल्यार पळय आमगेले समाजाक कितलें सौभाग्य दिलें हां देवान आमी आज कितें देवळां वचचें आज आमकां वचचें काय नगत्य आसलें सर्वेस आमकां आमगेले समाजान नागा कसो की एक दोश आसा
थंय वचूंक हांवें नाका हांव आमी हें सोनपुरा वतली तें हें सगळं आमकां नागा दोश आसा जाल्यार आमगेलें एक देवळ आसा गणपतील देवळ आसा गणपतील दोश आसा शिराळी नांव आमकां आमगेले समाजाचें न्हय वेंकटरमणालें विष्णून आस रुद्रू आस रामना सर्वे आमगेले समाज पळया कितून भाग्यवंत आमी खंयी दूर वचूंक नाका दुसरें देवस्थानां वचूंक म्हणना तेवेळी प्राचीन दुखून आसूची देवळ शतमान दुखून आराधन करची देवळ कितून भाग्यवंत समाज आनी खंयचे समाजाक असवेशी तेवेळी आमगेले हातांत आतां दुसऱ्या हातांच क्या बरो ते सरकाराले अधीन नाजाल्यार आनी कोणाले अधीन आसता आमकां आमगेले अधीन आसूची देवळ हें आसूनी आमकां हें समाधान जायना दुसऱ्या देवळां वचचें वच्चानच म्हूण सांगचें न्हय आमकां भाग्यवंत समाज देवी आसा तेवे आसा उग्र रूप जावंक हांवें तें आसा शांत रूप जावंक हांवें देवी तें आसा कितल भाग्यवंत समाज आमगेलें हांगाय जाल्यार कसं न्हय नागा सर्वे दोश वचूंक आले मंजेश्वर सर्वे उतले कोरून दिले कोणें ते बी बुदयन स्वामी ते स्वाम्यान प्रिती कोरनाक जालें न्हय आज तेसल एक देवाक आज व्हड एक सेवा उतले समाजाच्यांनी सर्वांनी मेळून तांगेली शक्ती मिरवून सर्वे मिरवून पळय आमगेल्या समाजाक आनी एक देवान भाग्य दिली कितें आतां पळय कोरोना येयलें आतां कोरोना वचून एक वर्ष तरी जाय न्ही 6 की 7 म्हयने जात मात्र फुडलो खंयचेंच आमगेलें एक देवस्थानाचें खंयचेंच एक प्रोजेक्ट घाल्ला सगळे लोक हें देवान आमकां दिलें व्हड सौभाग्य म्हूण सांगता आमी खंयचेच चाबर आमी सांगीन लढायो ते सोडा उतले खंयचे आमी घाल्ले हात देव आमगेले करान करयना हांवें ताका कसलें उणेंपण अडयत ना ते आमगेले समाजाचे आनी आमी दुसऱ्याल कोणाली वचना ती आमी आमगेले पयारी आसून घेवचे दुसऱ्याल वचाक येना वचचे समय न्हय आमगेले समाजांत दुखून आमी करचे ते आमगेले समाजाक गूण कोणे एक चांग करता ती आमगेले भाग्यवहित्व आमकां ताज्यान देव ती करता आमी दिल्ल्या रे देवू बापास ताजे 4 वंट्यान दिता आमी सांगच्या बरो ती दिनी म्हूण मागीर बळयला कळटा न्हय तशी हांगाय जाल्यार देवाक व्हड इतिहादीमच्या देवाक एक वैभव वाडोवंका आनीक देवान आमकां अनुग्रह कोरका आमगेले दोळ पुनीत कोरका तशी आज देवाल एक सेवा करून आमगेले दोळ मात्र न्हय सर्व इंद्रिय पुनीत करची तशी केल्या देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशी भद्र नरसिंहान विशेष जाम अनंतेश्वरान ही केलेली सेवा स्वीकार करून आमगेले खंयचे रुपार इच्छा आसा की ती पूर्ण करून आमगेले खंयचे रुपार चड उणें जालें नासतलें कामां वेळेर नाजाल्यार आनी खंयचेय वेळेर चड उणें जालें नासतलें देवान परमात्मान क्षमापण करून हे केल्लेल्यान स्वीकार करून मुखार जाल्यार विशेष वैभव देवाल वृद्धी करून अनुग्रह करून प्राप्ती करची तशी देवान अनुग्रह करका म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून निमगेल सर्वे दिवन अनुग्रह करका म्हूण पुनः प्रार्थना करून आमगेले दोश निवृत्ती करून दिन आमकां पुनीत करून छला सुका आमगेले मालगड कशी की चोलयल्या ती देव धर्म म्हणू तशीच प्रीती श्रद्धा आनी के विश्वास वृद्धी करून अनुग्रह करका म्हूण देवाल प्रार्थना करून रबेतात गुरु चरण के शरणा दोडे हरि करुणे गे बरविल्ला हरि स्मरणेय बलविद्या भवमणेय भयविल्ला हरि स्मरणेय बलविद्या भवमणेय भयविल्ला हरि गुरु कृपेगे साटी बेराव सुखविला हरि गुरु कृपेगे साटी बेराव सुखविला भूयोळु बेराव सुखविला भूयोळु बेराव सुखविला गुरु चरण के शरणा दोडे हरि करुणे गे बरविल्ला गुरु चरण के शरणा दोडे हरि करुणे गे बरविल्ला आता प्रसाद येवच्या नांव आपयता वगी येवका वेळ करून जा फस्ट ही दयानंद पै एंड फॅमिली बेंगलोर
दीपक शणै मुंबई, सुब्रमण्य भट्ट मंजेश्वर, भारत बेडी वर्क्स मैंगलोर, KV कामत मुंबई, M जगन्नाथ शणै मैसूर. जगन्नाथ शणै बन्नरमा मन घेऊन विनंती करता. K सुरेंद्र V कामत एंड सन्स कोटेश्वर, रामदास रवि मम्मी हरि गुरु सेवेयली नर बದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. रामदास कामत एंड फैमिली मुंडकूर. ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ರಾಮಚಂದ್ರ घेऊन आता सुरुवात आहे अबो 5 लाख. ಸಮರಾಧ ನಸರ್ ಆರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವನ ಪೂರ ಜನ ರಬ್ಬು म्हणून विनंती करता. देवस्थान आरती जात्रे दनपार 1 घंटा समराध नसर गाव जोवण. आता समर्थ अमृत मला समय थोडे रशील मला समय 8 जण मात्र सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. आता 1 लाख वीर दिले. रघुवीर भंडारकर पाणे मंगळूर, राघवेंद्र भक्त सोमेश्वर, यू रघुराम कामत बेंगलोर, यू रोहिणी भट्ट उडुपी, द्विजेंद्र आचार्य उद्यावर, माधव शणे एंड फैमिली उद्यावर, शांभवी एन कुडवा मुल्की अतुल कुडवा, टी गणपति पै मैंगलोर, सुदर्शन मल्ल्या मैंगलोर, उमेश पै एंड फैमिली मूडबिद्रे, डी गोपीनाथ कामत सिद्धापुर, आटकेरे गोविंदराय एल पै सन्स कोटेश्वर, छत्रपति शिवाजी प्रभु मंजेश्वर, के दिनेश जी कामत एंड सन्स कोटेश्वर, मिसेस KVM कामत कोटेश्वर, वामन पै फैमिली पुत्तूर, दिनेश कामत पुत्तूर, अश्विनी भट्ट मंजेश्वर, श्री राम भजना मंडली उजिरे, श्री भद्र नरसिंह देवरू आचार्य मठ मैंगलोर, H प्रभाकर पै ब्रदर कुंदापुर, मंचकल महालसा समाज बांधವರು शिरवा, रामचंद्र कामत मैंगलोर. मंगलपाड़ी गुरुराज शणे एंड फैमिली, BR भट्ट मैंगलोर, CAG हरिराम शणे मैंगलोर, आदित्य देवेंद्र प्रभु मुंबई, कस्तूरी सदाशिव एंड फैमिली मैंगलोर, रमेश मल्ल्या श्रेया स्वीट्स मैंगलोर, रकलक्ष्या कृष्णराव मैंगलोर, कस्तूरी आर कामत मैंगलोर, उल्लाल नामदेव मुझे आई टी गणपति, के गुरुदत्त कामत मैंगलोर, आभरण ज्वेलर्स मैंगलोर, श्री वेंकट अनीश कामत मैंगलोर, मंगलपाड़ी सुभाष शानबाग, M रविंद्र मल्ल्या एंड सन्स मैंगलोर, KJ राधाकृष्ण कामत मैंगलोर, सत्यनारायण भट्ट मैंगलोर, मंगलपाड़ी उपेंद्र विठ्ठलदास शणे मैंगलोर. गोल्ड लिस्ट में आता खाली डोनेशन दिला. एक मिनट आप M रमणी राव बेंगलोर,
गौरी लक्ष्मीकांत भट्ट सिंगापुर, MB राव बेंगलोर, GN मल्ल्या मुंबई, GN मल्ल्या मुंबई, रोहित मल्ल्या वडोदरा, डॉक्टर शर्मिला पवाय मुंबई, नरसिंह नायक कासरगोड, वेणु CG कोची, अश्विनी एलायस जयदेव के श्रीदेवी गणेश किनी मैंगलोर, मंगलपाड़ी सीताबाई रामनाथ शनि मैंगलोर, मदंगलूर नाग ब्रह्म देवस्थान मंदिर बंटवाल, यू रघुराम कामत एंड सन्स बैंगलोर, किशोर राव मैंगलोर, मंगलपाड़ी गुरुराज शनि एंड फैमिली मैंगलोर, गोविंद अनिल कुमार पै कोची, रामचंद्र बी भट्ट बंटवाल, आचार्य फैमिली मंजेश्वर, वृंदा वेंकटेश शनि बैंगलोर, बंटवाल रामनाथ भट्ट बिहार भट्ट सांगू ना बिहार भट्ट आपेला ऑलरेडी तुमको सर्व एक प्रसाद एक मिनिट बंगलाचे कापून घेतो गोल्ड दिलेलं आहे श्री वेंकटरमण टेम्पल मँगलोर रंगनाथ पै मैंगलोर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम वेंकटरमण टेम्पल मैंगलोर वेंकटरमण टेम्पल कारकड़ा आभरण ज्युवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड उडुपी सतीश कामत ब्रदर्स कांजंगाड अनुराधा कामत कुंदापुर शांता आर भट्ट मुंबई मंगलपाड़ी सुभाष कामत मैंगलोर रवींद्र मल्ल्या एंड सन्स मैंगलोर श्रीलता आर शणे मुल्की अनीश कामत मैंगलोर रामचंद्र कामत अजरकाडो एम लक्ष्मी देवी भट्ट मंजेश्वर विश्वनाथ शणे कासरगोड सुजीर मुकुंदराज नायक कासरगोड गणेश प्रभु एंड फैमिली कासरगोड नंदकुमार कुडवा बेड़वाई मिसेस युवर शणे कुंदापुर पद्मनाभ पै मैंगलोर विठ्ठप शणे फॅमिली मंजेश्वर घेतलं होय असं अपेल ना नाव अपेल ना अपेल अपेल ना दही दोन घेतली सकाळ या बच्चा जाए रेडी असते आदिशेषा अनंताभिषेष मंजुल क्षेत्र निवासा क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया
आदिशेषा अनंता मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी कोणी 1 लाख रुपये वर दिलेले नाही हांव नाव आपची चुकी नसेल मुखार मुखार आमकां तिळचुका म्हणून विनंती करता बाय चान्स आमकां तशे प्रकार आमी आपयना हे योगेश नाग सन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नाग सन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा यूथ ऑफ जीएसबी डायरेक्टर्स कोणी यातला मुखार येवका यूथ ऑफ जीएसबी गई दोन मुखार येवका मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाऊ गावा दक्कुनु लोक यत्ता धावनु 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 गाऊ गावा दक्कुनु लोक यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 मंजुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी ओ शंख चक्रधारी श्रीवत्स श्रीहरे मंजुळापुराधीशु नरहरी
भक्तवत्सल श्रीश चरणारविन्दाकनुक्षण तू नमन करी अनन्तेश देवेश मञ्जुळापुराधीशु भद्र नरसिंह स्मरण करी